फेब्रुवारीच्या 26 तारखेक परवरेच्या वडाक ट्रान्सलोकेट करपाक हायकोर्टान मान्यताय दिल्ली। हायवे आणि एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांदकामा खातीर ट्रान्सलोकेशन गरजेचें म्हणून ही मान्यताय दिल्ली। आयतारा वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक सुरवात जाली। तशेंच खापरेश्वराचे देवस्थान मोडपाच्या कामाक सुरवात केल्ल्यान थळावे समाज वावुरपी, पर्यावरण मोगी तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी व्हडा संख्येन येवन विरोध केलो। हांव जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता ती मुर्ती तरी दवरा। वड ट्रान्सलोकेट करतात करा, ती मुर्ती घालूं नाका। कितें जाय तें सांगून येतो। हांव आनी फुडलें उलयना, कोण तरी म्हाजो भाव जावन जगाच्या मुर्ते खातीर आयकलो आनी हांव येयलां हांगा। जरी खापरेश्वराची मूर्ती काढली तरी ताचे अस्तित्व कोण काडूंक शकना, थंय आयिल्ल्या नागा साधून म्हटलें। तुमचे कडेन एक मागणी, तुमकां समज कोणाकय हांगा तेणी मुर्ते हातलाय म्हणलो लायनाकात, तेंचे कर्म तेंकां भोगूनी। जें कितें जाता तें बऱ्या खातीर जाता, विनाशकाली विपरीत बुद्धी। खापरेश्वराची जरी प्रतिमा काडली तेजें अस्तित्व काडपाक तांकां कापस्ताद ना। हायकोर्टान वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक मान्यताय दिल्या। खापरेश्वराचें देवस्थान थंयच्यान काडचें अशें खंयच्याच ऑर्दीत म्हटिल्लें ना, थंय आयिल्ले राजकी फुडारी सांगतात। 2019ची कन्सेंट ऑर्डर जी आसा तुमी म्हणटा, त्या ऑर्डरीन दाखया की देवूळ काडचें म्हणून ऑर्डर आसा, मूर्ती काडची म्हणून ऑर्डर आसा, खंयच बरयल्लें ना। 12 वरां जाली हे स्थानीक भावूक लोक जे हांगा आयल्या, जांची श्रद्धा आसा ताचेर, ते सकाळच्यान बोवाळ मारता। हे पुलीस फोर्स घालून त्या मुर्तेची विटंबना चालू आशिल्ली। मजगती पुराय दीस परवरे जाल्ल्या तणावा उपरांत जंय वड ट्रान्सलोकेट करतले थंयच सरकार खापरेश्वराचें देवस्थान बांदतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां। लोकांनी सहकार्य करचें, वड ट्रान्सलोकेट करतना देवस्थान कोसळूं शकतालें म्हूण देवस्थान थंयच्यान काडटाले। खापरेश्वराचेर आमची तितलीच श्रद्धा आसा अशेंय मुख्यमंत्री म्हणटा। जाल्यार परवरे जाल्ल्या तणावाक लागून वडाचें ट्रान्सलोकेशन आणि देवस्थान काडपाचें काम बंद केलां। ताचे बद्दल सांगा किती आसा ते कायद्याप्रमाणे काय सगळं स्पष्ट सांगा। आमी फक्त कितें आसा की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन वायलेट जावपाक जायना हेजेर आमी काळजी घेतली। कितें आसा ते कायद्याप्रमाणे काम बंद जायना फुडें लोकांनी खापरेश्वराक गाराणें घातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।